खणींचेर पडून उरिल्ल्या मालाचेर मिनेरांचो न्हू सरकाराचो हक्क म्हणटा शिवसेना। खण मालाच्या येरादारीक परवानगी दिल्या सुप्रीम कोर्टान, पण मिनेरांच्या कश्टांचे मुख्यमंत्री घेता फुकटचे श्रेय, काँग्रेसीचो आरोप। सेजाच्या खण कामगारांनी सभापती राजेश पाटणेकाराक घातलो घेराव, पुराय पगार दिवपाची केली मागणी, नाजाल्यार बसतले घरा मुखार धरून धरणे। सभापती म्हणटा मुख्यमंत्र्याकडेन करतलो चर्चा। रिणां काढून गोंय सरकार करपाक लागला उदरगतीची कामां, सामाजीक येवजण्यांचेर केला हिस्पाभायर खर्च। गोंयच्या वित्त सचिवान उक्तायली मायनिंग आनी ट्युरिजमाचे पलतडी वचपाची गरज। असेन्शियल सर्व्हिस मेंटेनन्स दुरुस्ती विधेयकाक कामगार संघटनांचो खर विरोध। संप बेकायदेशीर थारायत जावं येता, 3 वर्सांची बंदखण, सरकाराची ही हुकुमशाय, आयटकान केला आरोप। येवकार, हांव जवाहर बर्वे। पळयत खबरो विस्तारान। मिना खणींचेर पडून आसलेलो म्हाल सरकाराचो, मिनेरांचो न्हू असो दावो शिवसेनेन केला। तेन्ना सुप्रीम कोर्टान तो उबारपाक लायला जाल्यार तें काम सरकारान करपाक जाय, मिनेरांनी न्हू। पूण मिनेरांक फायदो करून दिवचे खातीर सरकारान हें मिक्सिंग फिक्सिंग केला असो आरोपय शिवसेनेन केला। रॉयल्टी फारीक केल्लो म्हाल उखलपाक सर्वोच्च न्यायालयान मान्यताय दिल्या। तेका लागून मायनिंगाची येरादारी फुडले 6 म्हयने चलतली। न्यायालयाच्या ह्या निवाड्याचे फाटभुंयेर घेतिल्ले पत्रकार परिशदेत शिवसेनेन सरकाराचे भुमिकेचेर दुबाव उक्तायला। खण म्हालाची येरादारी करपाचें नाटक करून नव्यान मायनिंगय सुरू जावं शकता, तेन्ना आमी तेचेर लक्ष दवरतले अशेंय शिवसेना म्हणटा। तो आयज मुख्यमंत्री म्हणटा 9 मिलियन टन, पूण तो 9 मिलियन टन ओर ना अशें आमी म्हणटा। तेजेरूय आमची वॉच आसतली फुडें, आमी बी ते पळयतले खंयचो ओर व्हरता आनी खरेंच काडलेलोच व्हरता काय मायनींग खणटा ते। कित्याक अशें तर हे मायनींग खणोंक लागत जाल्यार फुडें कायमच्यो मायनी बंद जावपाचो संभावना आसा। हे फक्त आतां लोकांच्या दोळ्यांक उदीक लायतात की मायनी सुरू जाल्यो म्हणून। मायनी सुरू जावपाक कांयच हेंच्यांनी केल्लें ना। रिव्ह्यू पेटिशन सुद्दां 1.5 वर्सां उपरांत घातलां। तेजें कितें जातलें आमकां खबर ना, तुमकां तरी खबर आसा। रिव्ह्यू पेटिशन 1.5 वर्सान कांयच जावपाचें ना। म्हणून हांव मागता सरकारा कडेन आनी एकदां लोकांचे खेळ करचो न्हू, मायनिंग सुरू करपाक एक ठोस पावल उचलचें आनी तेंच्यांनी तर कितें खरी पावलां उचललेल्या जाल्यार ती लोकांक फुडें हाडची। तुमच्या कडेन पत्रकारांक दाखोवची बाबा आमी मायनी सुरू करपाक हें केल्लें आहा म्हणून। कित्याक कोर्टान आतां हे दिल्ले निर्देश दिल्ले मायनी कश्यो सुरू करच्यो, ई ऑक्शन करचें जावं आनी कितें करचें म्हणून। कॉर्पोरेशनू करपाचें हेंचे हातीन आसलें, कॉर्पोरेशनू करिना ते। कित्याक हे फक्त मायनिंग कंपनीच्या हिताचें सगळें पळयता। कॉर्पोरेशन करीत जाल्यार तेंच्या हातीनसून मायनी वयतल्यो मायन ओनरांच्या। परत ई ऑक्शन करीत जाल्यारूय फाल्यां कोण दुसरो व्हरोंक शकता। म्हणून हे फक्त मायनिंग कंपनीच्या हितान पळयता, लोकांचे हित पळयना। एनी हाव तो ओर गव्हर्मेंटाच्या ताब्यान सुद्दां येयल्लो जाल्यार तो बी ट्रान्सपोर्ट करूंक आमच्याच लोकांक मेळटलो आसलो, पूण आयज तेंच्यांनी तो कंपनीक दिल्लो आसा म्हणून। म्हणजे हो पयलीं व्हडलो घोटाळो जाल्लो आसा आनी फुडें तो आनीक रॉयल्टी भरिनासलेलो ओर आसा म्हणटा, तितून तो आनीक घोटाळो करूंक सोदता। आनी तें करतना समज तर ते एक्सकवेट केलें मायनिंग, तेणें आतां आनीक एक्स्ट्रॅक्ट केलो, काडली मायन, जाल्यार हेज्यान फुडें अशेंय बी जावं शकता की मायनी कायमच्यो बंद जावपाच्यो चान्सीस आसा। आनी म्हाका दिसता अशी स्टेप घेत हो गव्हर्मेंट आपल्या स्वार्थाक लागून, हे मंत्री, जाल्यार हे आमच्या गोंयांक मायनिंग म्हणजे मायनिंग कायमच्यो बंद करून उडयतले। खण महामंडळ करून सरकारान हो प्रस्न सोडोव येता, पूण सरकार तशें करचें ना, कित्याक तर ते लीज धारकांचो फायदो पळयता, बाकी आनी तांकां कांयच दिसना अशें मिलिंद गांवस म्हणटा। आयज तुमी कॉर्पोरेशनू करपाक तुमकां चान्स आसा आनी तुमच्या हातीन आसा। तुमी तें कॉर्पोरेशन करून तुमकां कोण बाबा हांगा मायनी कश्यो चलोवंक जाय आनी कोणाच्या हातीन दिवच्यो ते कॉर्पोरेशनू करून चलोवं शकता तुमी। फक्त मायनिंग कंपनीचे म्हणजे हे पयलीं कोण आसा पळय मायनिंग कंपनीज, तेंचे हिताक लागून ते करिना। हांव म्हणना की ई ऑक्शनूच करचें अशें म्हणून, कित्याक ई ऑक्शन करीत जाल्यार थोड्यांच्या मरान डावटा कितें भायली कंपनी घेतली आनी ते मागीर कितें करतले, तसलें ना। पूण लास्ट गोंयकारांक कितें जाय तर मायनी सुरू जावंक जाय, कित्याक प्रत्येकाचे ट्रक चलोवंक जाय, लोकांची खंय आयज बाजारपेठ बंद जाल्या ती सुरू जावंक जाय। पणजेच्यान खबराकार सुशांत गावस आनी व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी। गोंयाची खण येरादारी परत सुरू जावपाक कोण जबाबदार? खणींचेर काडून दवरिल्लो माल विकपाक 15 मार्चा मेरेन सर्वोच्च न्यायालयान परवानगी दिल्या।
ताचे श्रय मुख्यमंत्री घेवपाक सोदता. खरें म्हटल्यार हें खण धनियांचे धडपडीचें फळ अशें विरोधकांचें म्हणणें. खणी सुरू जावपा खातीर कितेंच प्रयत्न करिनासतना सर्वोच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशान खण मालाची येरादारी सुरू जातली. पूण तेचें फुकटचें श्रय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत घेवपाक सोदता. गोंय प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोरणकारान आरोप केला. खण मालाची येरादारी परतून सुरू जावची हे खातीर खण धनी धडपडटाले, सरकार न्हय अशें तेचें म्हणणें. पळयात. आम्ही मुख्यमंत्र्याचो निषेध करतात. काल मुख्यमंत्र्यान स्पेशली प्रेस कॉन्फरन्स आपयलें ह्या घटनेचें हें करपाक. ह्या सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरीक गोवा सरकाराचो कांयच रोल ना. गोवा सरकारान काय सुप्रीम कोर्टाक वचना ह्या इशू खातीर. चौगुले अँड कंपनी प्रायवेट लिमिटेड ही कंपनी जो ओर काडून आशिल्लो तो ओर ट्रान्सपोर्ट करपा खातीर सुप्रीम कोर्टान परमिशना खातीर गेल्ले. पूण काल मुख्यमंत्र्यान असो भाव निर्माण केलो, असो हावेस निर्माण केलो की हें सगळें करपाक गोंय सरकार इनिशिएटीव घेतले म्हणजेच आतां इलेक्शनां लागीं पावल्लीं आसा त्या इलेक्शनाचो फायदो घेवपाक थंय मुख्यमंत्री खंयच सांगना की चौगुले अँड कंपनी कोर्टान गेल्ली, सुप्रीम कोर्टान गेल्ली आनी तेजेर सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर दिल्या हें खंयच सांगना. 2012 बीजेपी सरकारान गोंयांत मायनिंग बंद केली आनी तेजे नंतर तेणी फक्त लोकांक आश्वासनां दिली तारीख पे तारीख. जेन्ना जेन्ना इलेक्शन येतात तेजो फायदो घेवपाक ह्या सरकारान फक्त डेट दिली. तेजे पलीकडेन सरकारान कांयच केलें ना. आनी फक्त इलेक्शन टायमार येतकर एक कितें तरी बोवाळ करप आनी मायनिंग सुरू करता हें करपाक. सो लोकांक फक्त फटयले आनी इलेक्शना कडेन लोकां कडल्यान वखदां मागून घेतली. सीएमान सांगचें की 2012 मेरेन बीजेपी सरकारान कितें केलें. सुप्रीम कोर्टाचे निर्णय येतकर तुमकां 20 म्हयने कित्याक लागले की रिव्यू पिटिशन सुप्रीम कोर्टाक फायल करपाक आनी तुमी आतां झेडपी इलेक्शन लागीं पावला म्हणून तुमी सरकाराक लोकांक परत फटोवन त्या हेचो फायदो घेवपाक सोदतात. सर्वोच्च न्यायालयान मुजत दिल्ल्या कायदेशीर खण येरादारी सुरू जातली. वीज मंत्री निलेश काब्रालान ह्या निर्णयाक येवकार दिला. खण मालाची येरादारी सुरू जावपा खातीर मुख्यमंत्र्यान वावर केला अशें सांगत ताचे काब्रालान उपकार मानल्यात. सुप्रीम कोर्ट जे आमी जे झगडटाले आनी सीएम फाटल्यान लागून करतले एक बरी गोष्ट जाली. एटलिस्ट अ पॉझिटिव्ह स्टार्ट एज कम. जे 9 मिलियन जे रॉयल्टी पेड ओवर जो खंय तरी जजान हांव परतून परतून सांगता फाटले फावटी सुप्रीम कोर्ट जज कोण भायस आशिल्लो आनी तेणे आपणाचें मन लावन करूंक ना. तोच जज 15 तारीख पासून टायम दिता काडपाक एज पर द इसी काडलेलो ओवर सायडीन दवरलो तो काडपाक दिना. हें म्हाका दिसता इनजस्टीस जाल्लें. जे लीज होल्डर आहा अशें कोण ट्रेडर जे आशिल्ले एक बरी गोष्ट सुप्रिमान केल्ले आसा आनी दिस इज द एफर्ट्स ऑफ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉ प्रमोद सावंत एंड द एंटायर टीम हू आर फोकसिंग ऑन रिस्टार्टिंग मायनिंग इन गोवा. मडगांवच्यान आमचे खबराकार रमेश नायक रावत आनी संदीप तुयेंकार. पगाराच्या प्रश्नावयल्यान मय दिवचलच्या सेजा खण कामगारांनी सभापती राजेश पाटणेकर आनी मयेचो आमदार प्रवीण झांटयेक घेराव घातलो. खण कामगारांचे प्रश्न जाग्यार पडले ना जाल्यार सभापतीच्या घरा मुखार आंदोलनाक बसपाची शिटकावणी तेंच्यांनी दिल्या. पळयात. खण कंपन्यो खण कामगारांक अर्दो पगार दितात जाल्यार कांय कडेन तांकां काडूनय उडयल्यात. कामगार अस्वस्थ जाल्यात. जिल्लो पंचायत वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान फटींची उतरां दिवन आमकां हुमकळत दवरचें न्हय अशें ते मागतात. मयेकारांक सनदी वांटपा खातीर सभापती आनी थळावो आमदार बिरेस्तारा मया येयल्ले. थंयच कामगारांनी तांकां घेराव घातलो. मॅनेजमेंटा बरोबर बसका आफोवपाची विनवणी कामगारांनी सभापतीक केल्या. पळयात. ह्या जर येना जाल्यार आमचे कडेन परिस्थिती आनी काय ना. आमी येवन तुमचे कडेन बसतले ही आमी सगळ्या कामगारांक ठरयल्लें आसा. आमकां सगळें मरे काम करप बँकेन लेटर आयलो ते म्हणटा हांवें डायरेक्ट हांव गेलो बँके ओपीके बँकेन गेलो आनी भटेन गेलो म्हाका आपल्या बापाच्या बँकाक मावलो तुवें काडटाना बरें कचकच करून घेवन गेले मरे आनी भरपाक जाय. हांवें आमचो म्हणल्यार एरिया जोडला परत आमचो फोन जोडला आमकां म्हणल्यार कंपनी घालो आमी कितें करूं आतां कोणाक सोदूंक वचपाचें तें तुमी आमचे जाग घेवपा आनी काम करप आमचो सॉल्व करपाचें आनी बँकेक तुमी आमचें सॉल्व करा न्हू रिणां आहा सीएम करू शकता हँडल. मायन्स मिनिस्टर आनी सीएम आसा तो ताणें हँडल करपाचें. जाल्लें ना पूण आमचो पगाराचो प्रश्न आहा पळय तो मेन सुटोंक जाय इतलेंच आमचें हें आसा. एक्झॅक्टली ऑर्डर केली फाल्यां पर्यंत कळटली आमकां कळ्ळें तुका न्ही. त्याचो इम्पॅक्ट कितें जाता पयलीं पळोवया कळ्ळें तुका न्ही. म्हणजे त्या ऑर्डरीचे म्हणजे दिला पळय तेजो अर्थ हे मायनर तूं म्हणटा पळय ते कशें घेता पयलीं पळोवया कळ्ळें तुका न्ही.
म्हाका दिसता की तुमकां जर ती सुरवात आसा 6 म्हयन्याक समजा अप टू मे ह्या हो सिजन पर्यंत जर डम जर उखलता तर म्हाका दिसता तुमकां फूल पगार दिवंक जाय. मयेच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंय विमानतळाचेर देवपी सगळ्या प्रवाशांची आतां तपासणी जातली. कोरोना व्हायरसाचेर जतनाय म्हूण विमानतळ प्राधिकरणान हें पावल उबारलां. हे खातीर थर्मल स्क्रिनींग मशीनय हाडपाची आसात. तशेंच पूर्व तयारेचो भाग म्हणून भलायकी संचालक जुजे डिसान शुक्रारा चिखलेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलाची पळोवणी केली. भलायकी सचिव जुजे डिसा तशेंच साथीच्या रोगाचो स्पेशलिस्ट दोतोर उत्कर्श बेतोडकार, चिखली कॉटेज हॉस्पिटलाचो भलायकी अधिकारी राजेंद्र बोरकार आनी हेरांनी उपजिल्लो हॉस्पिटलाची पळोवणी केली. अशा दुयेंतीं खातीर ह्या हॉस्पिटलांत 10 खाटींचो एक वॉर्ड तयार केला. Has to be supplied by Ministry of Civil Aviation and the Ministry of Health and Family Welfare, Delhi. So now that Goa is included personally, so they will supply that. It's not yet come. So once they will install it. But for the time being, the port officer already has one thermal gun to detect the failure. So with that, as and when required for the, it is used by our people there at the port. ट्रेनिंग आमचे खंय पर्यंत कशें प्रिपेअर जालां तें चॅक करपाक येयल्लें आमचे डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस. आनी हेज्या फुडें आमी हांगाचे येयल्ले आमची चिकाली हांगा फक्त आमी एक आयसोलेशन फॉर नॉन सिम्टमॅटीक किंवा असिम्टमॅटीक जे कोण ट्रॅव्हलर्स आसतले तेंच्या खातीर एक बारीकशें हांगा एरिया नवीन दवरल्या. दुसरें म्हटल्यार मेन आमचें जें आयसोलेशन आसा तें गोवा मेडिकल कॉलेज बांबोलीम आसा. सो कोणी जर आमकां सिम्टमॅटीक किंवा कोणाची जी कोरोना व्हायरसची लक्षणां सापडली जाल्यार तांकां बांबोळे गोवा मेडिकल कॉलेज बांबोली थंय येयले घातले आनी थंयच्यान आमी तेंचे सॅम्पल काडटले. ते सॅम्पल हाचे थ्रोट स्टॉप घेता आनी रक्ताचे सॅम्पल घेता आनी NIV पुणे धाडटा आनी थंयच्यान आमकां मागीर रिपोर्ट येता. As per their instructions, we are having in our new premises only a full 10-bedded isolation ward. Looking at the gravity of the problem, we are trying to have 10-bedded isolation ward, wherein we can admit the patients and decide where the patient should be sent, etc. So we are prepared from our side. There is absolutely no fear because in Goa at least we haven't got any confirmatory patient of coronavirus. कोरोना वायरस को लेके हमारे पास कल शाम को 5 बजे इन्फॉर्मेशन आई थी कि जो गोवा एयरपोर्ट है उसको भी बाकी एयरपोर्ट्स के साथ इंक्लूड किया गया है कि कोरोना वायरस को स्क्रीनिंग के लिए एक सिस्टम इस्टेब्लिश किया जाए. तो कल शाम को ही हमारा पोर्ट मेडिकल अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ डिस्कशन वगैरह हुए और डिस्कशन करने के बाद हमने कल रात को ही 2 काउंटर्स वहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिए हैं और जो मैसेज स्क्रीन्स वगैरह हैं वो सब लगा दी थी वहाँ पर. और कल रात से ही जो थर्मल स्क्रीनिंग है उस प्रोसेस को APHO के लोगों ने और पोर्ट मेडिकल अथॉरिटीज़ ने उस प्रोसेस को स्टार्ट किया है. चूँकि हमारे यहाँ पे जो इंटरनेशनल शेड्यूल फ़्लाइट्स हैं वो रात को आती हैं तो कल रात से ही वो प्रोसेस 10 बजे से स्टार्ट हुआ है और आज मॉर्निंग तक जब तक शेड्यूल ऑपरेशंस थे हमारे अराउंड 1045 पैसेंजर्स को स्क्रीन किया गया है. इसमें से कोई भी पैसेंजर जो था वो चाइना से नहीं आया था और डिटेक्शन अभी तक किसी का नहीं निकला है जो पैसेंजर स्क्रीन किए गए हैं. एयरलाइंस को डायरेक्ट किया गया है कि उनको एयरक्राफ्ट्स में अनाउंसमेंट्स करने हैं और एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म देना है जिसमें डिटेल्स हैं कि जो भी पैसेंजर आ रहा है वो पिछले 14 डेज़ में या 28 डेज़ में कब कब चाइना गया है या उसका कब मूवमेंट हुआ है या जो प्रेजेंटली इफेक्टेड एरियाज़ हैं उन एरियाज़ में उसने कब विज़िट किया है. तो वो फॉर्म भर के वो जब वो लैंड करते हैं तो इमिग्रेशन से पहले ही उनको वो फॉर्म सबमिट करना है. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. उदरगतीची चडशी कामां रिणां काडून केल्यांत. समाजीक येवजणांचेरय गरजे परस चड खर्च जाता. हो खर्च GSDPच्या 10% आसा. सरकारी तिजोरेंत येवपी येणावळ वाडोवपा खातीर गोंयांत खणी आनी पर्यटनाचे फुडें वचून विचार करचो पडटलो. वित्त सचिव दौलत हवालदारान मत उक्तायलां. गोंय विधानसभेचे कामकाज समजून घेवपाक लागून पत्रकारांक खातीर आयोजीत केल्ले कार्यशाळेत हवालदार गोंयचे वित्तीय वेवस्थापनाचेर उलयलो. विधानसभेचो विधिमंडळ सचिव आनी गोंय श्रमीक पत्रकार संघटनेच्या जोडपालवान हे कार्यशाळेचे आयोजन केल्ले. तहकूब प्रस्ताव हो विरोधकांक खातीर कशें हत्यार जावन आसा हे विशीं आदलो केंद्रीय कायदो मंत्री रमाकांत खलपान म्हायती दिली.
this economy is on two wheels traditionally. One of course is mining and the second is tourism. These two sectors are roughly contributing 15% to the state GST. You know what is GST? The sum total of all goods and services. So contribution of both mining is 15% when it was there. Now it is under ban, and tourism 15%. Issue before Goa in the coming years is when you want to take your economy further. This is again my personal view, not as a finance secretary. Goa has to go beyond mining and tourism. In a place like Goa, suppose our art and culture starts contributing for a GST, and we tap that and we consciously make an effort, create such things, not only not serendipity, but more things, and start generating revenue out of that. Start employment opportunities through that. Yes, that can give rise to the growth of the economy, but that has to be consciously thought. These outstanding debts for Goa are increasing because infrastructure development we are doing through borrowing. Yes, the repayment of loan, both interest and the principal. This is one of the important aspect where most of the journalists, they keep asking me, they keep writing. Yes, this is normally, it's taking a bulk of our committed expenditure. Goa has a extremely strong social security measures and subsidy schemes, mainly say in agriculture, fisheries and allied activities. There is a significant part of this, if I am not wrong, taken together all these schemes, they cover almost 2/3 of the Goa's population. So these schemes are not only meant for extremely poor and vulnerable people, but also the middle class. We spend about 10% of our revenue, the total revenue what the state has on these schemes. So this is a very high amount. We have different of the motions. We have a motion of no confidence. We have a motion of no of censure. We move a cut motion. Cut motions against are two types of cut motions. One is a reduce the demand by ₹100, or reduce the demand to ₹1. And if it is carried, the government goes. So one biggest hatyar, weapon, other than these type of motions that is available to a member of the House, on a matter of so much importance, which must exhibit callousness on the part of the government, failure to perform on the part of the government, or total anti-people activity by the government, and which has to be immediately taken up. And the best way to say, we don't want this house to go on, we move a motion of adjournment. सभापती राजेश पाटणेकरांचे ह्या वेळार उलोवप जालें. गोवा लेजिस्लेटिव्ह सेक्रेटरीएट आणि त्याचप्रमाणे गोवा युनियन ऑफ जर्नलिस्ट यांच्या संयुक्त आयोजनान आयज विधानसभाच्या ह्या कॉम्प्लेक्सान आयोजीत केल्ल्या गुंज ह्या संस्थेन हो वर्कशॉप आयोजीत एक पुढाकार घेतलेलो आसा आणि आमी ताका एक बारीकसो तेंको दिल्लो आसा. पणजेच्यान खबराकार सुशांत गांवस आनी व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. अखिल भारतीय ट्रेड युनियन काँग्रेसीन असेन्शियल सर्व्हिस मेंटेनन्स दुरुस्ती विधेयकाक खर विरोध केला. हे विधेयक पास जालें जाल्यार कामगारांचें शोशण जातलें अशें आयटकाचें म्हणणें. सरकारी कर्मचारी संपार गेले जाल्यार असेन्शियल मेंटेनन्स कायद्या खाला तांकां 3 वर्सांचे बंदखणीची ख्यास्त जावपाक शकता. सरकारान हें दुरुस्ती विधेयक फुडें केलां. आतां हें विधेयक विधानसभेत मांडपाचें आसात. आमच्या घटनेंत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हातूंत आर्टिकल 19(1)A and B हांगा कामगारांक आनी लोकांक अधिकार आहा आपलो प्रोटेस्ट प्रगट करपाक, रस्त्यार येवपाक आनी आपले जे अन्याय जाता त्या विरोध झुजपाक. पूण ह्या जो अमेंडमेंट आहा हातूंतल्यान इट इज बीइंग मेड मोर अँड मोर रिस्ट्रिक्टिव्ह
and more repressive. आता हे सगळे आमी ओपोज करता. आयज आमचो AITUC आनी जितले सगळे एफिलिएटेड युनियन आहा ते सगळे मेळून आमी ओपोज करता. कित्याक हातूंत जे गव्हर्मेंट कर्मचारी, हातूंत जे संघटीत कामगार जर फाल्यां आपल्या अधिकारांक लागून जर त्यांनी स्ट्रायक नोटीस दिलो, सरकाराच्या योजने प्रमाणे, सरकाराच्या कायद्या प्रमाणे तांणी फक्त एक नोटीस दिवंक शकता. तेणी एक नोटीस प्रोहिबिटरी ऑर्डर काडूंक शकता आणि तो स्ट्रायक बॅन जावंक शकता. आय कॉल अपॉन द ऑपोजिशन, आय कॉल अपॉन ऑल ruling party MLAs, people of conscience, not to aid and abet and support this anti-working class, anti-people, anti-democratic amendment. When government fails to discharge its obligations, there is a provision which says that it can he has to be fined to the extent of 500 rupees or 600 rupees and imprisonment for 6 months. Are you going to change that provision which says that 6 months imprisonment, it will be enhanced for the defaulting employer to 3 years? You are only penalizing the workers. This is not acceptable. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. कॅसिनो वयलो नवो अध्याय सुरू जाला. ह्या फुडें गोंयकारांक कॅसिनोंचेर खेळपाक मेळचें ना. शुक्रारा गोंय सरकारान ते विशींचें राजपत्र काडलां. कॅसिनोंचेर गोंयकारांक गॅम्बलिंग करपाक मनाय केल्या. गोंयकारांक कॅसिनोचेर काम करपाक मेळटलें अशें हाचे आदीं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलेलें. पूण 1 फेब्रुवारीच्यान गोंयकारांचे कॅसिनो वयले खेळ मात बंद केल्यात. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. परतून घेऊ एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. क्लास 1 बदला क्लास 2 सनदी दिवन सरकारान मयेकारांच्या तोंडाक पानां पुसल्यात. मयेकारांनी खंत उक्तायल्या. आमी मागलेले एक, सरकारान दिलें दुसरेंच. मयेकारांची ह्यो प्रातिनिधीक प्रतिक्रिया. एका घरातल्या 6 अर्जदारां मदल्यान एकल्याकच अशे तरेन थारावीक लोकांकच तेंचें वितरण जालां. उरलेल्यांक बेगीनच सनदी दितले अशें सभापती राजेश पाटणेकरान उतर दिलां. गोंय मुक्ती उपरांतय मये गांवांतलो कांय वाठार पोर्तुगीजांच्या अंमला खाला उरलेलो. निमणे कडेन मनोहर पर्रीकारान विधानसभेत कायदो पास करून हो वाठार सरकाराच्या ताब्यांत घेतलो. लोकांक टप्प्याटप्प्यान सनदी दिवप चालू आसा. 462 अर्जदारां मदल्या 196 जाणांक बिरेस्तारा मयेचे पंचायतींत सनदी भेटयल्यो. ह्या सुवाळ्यांत सभापती उलयतालो. माचयेर मयेचो आमदार प्रवीण झांटये, मामलेदार, उपजिल्लोधिकारी, सरपंच आनी हेर हजर आसले. सर्वेक्षणाचे काम अजून चल्लां हेंवूय सभापतीन मान्य केलें. अजून संपूर्ण सर्वे म्हाका मामलेदार पंडीत म्हणटाले की 200-220 वयर अजूनही काही ह्या घरां आसा तेचो सर्वे करपाचो आसा. म्हणून म्हाका आशा आसा की हे ऑफिस बेगीन सर्वे करतले आनी तुमचे पण संदी जे उदय आसा तांकां पण ह्यो संदी 100% मेळटल्यो. ह्यो सनदी ज्यो आसा ह्यो क्लास 2 आसा, क्लास 2 आनी आमी सरकारा कडेन मागलेल्यो क्लास 1. आमच्या घरां खातीर, फक्त घरां खातीर क्लास 1चो अधिकार दिया अशें आमी मागलेलें. पूण हो क्लास 2 दिवन आमकां लोकांक परत म्हणजे आमच्या तोंडाक पानां पुसलेल्या सारकी जाल्लेली आसा ही. म्हणजे आमी मागले एक आनी सरकारान दिलें भलतेंच. कायदो केलो तेन्ना आमी सरकाराचें अभिनंदन केलें, अजूनय करता. हो कायदो केला म्हणून आमी सरकाराचें अभिनंदन करतात. पण त्या बरोबर कायदो करता आसतना मयेकारांक सगळे विश्वासान घेवन क्लास 1 जी सोय आसा ही करपाक जाय आसली आनी ती करूंक ना म्हणून आमकां खरेंच खंत दिसता. मयेच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. आणि ह्या खबरां उपरांत पळयात गोंयचो मिमिक्री स्टार साई दत्ताचे फोडणी फाव. तर मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो. रिपब्लीक डेच्या दिसाक साकून बेब्याचेर जो कितें बोवाळ पळय चलिल्लो आसा पळय न्ही, हाजेर आमची स्टडी चालू आसा की तो पेपो थंयसर कसो पावलो, तेज्या हातान कितार कशें आयलें, हेजेर एक्शन घेवपाचे निर्देश हांवें डिपार्टमेंटाक दिल्ले आसा. त्याच बरोबर कदाचित
जेणे हो पळय फ्लोटान हो बेबो पळय जेणे पळय तयार पळय केला पळय न्ही हो कदाचित करिना कपुराचो सगळ्यात व्हडलो भक्त आसपाक शकता कारण करिना कपुराक सगळें जग बेबो म्हणून वळखता हांव इतकेंच सांगता तितकेंच सांगता आनी हाजेर आमची स्टडी आसा स्टडी चालू आसा ती फुडें वचत रावतली इतकेंच सांगून आमचे 2 शब्द सोंपयता चल जालें म्हाका उजगाटनाक वचपाक जाय